हिंगासून न्हू फ्रेंड्स आमी बाबाची रातची केक कातरपाक जस्ट बेस्ट अ सिंपल बॅकड्रॉप केल्लो. ओके, जस्ट हॅपी बर्थडे लायले आनी बलून्स लावन जस्ट सिंपल केल्लो. सो फ्रेंड्स हिंगासून न्हू आमी रातची बाबाची बर्थडेची केक कट केल्ली. ओके, 12 o'clock आनी ती केक न्हू बाबान एकल्यानूच कट केल्ली. ओके, आनी ताच्या उपरांत आमी कट केल्ली फादर्स डेची केक रातचीच. ओके, ते दिसा कित्याक 15th सेलिब्रेट करूंक नासलें, सो आमी चिंतलें की बाबाचो बर्थडे 16th सेलिब्रेट करतली फादर्स डे बी. डॅडीकान तांकां केक हाडलेली चॉकलेट फ्लेवर. ओके, बट बाबान कितें केलें लायक आपणाची बटरस्कॉच आनी ताका चॉकलेट लायक कोण बाबाक, सो ताणें आपणाची सोडून डॅडीची केक कट करपाक गेला. ओके, सो मागीर आमी फर्स्ट तेंची केक कट केली. ओके, फादर डॅडीक आनी धरून कट केले केक आनी ताच्या उपरांत न्हू बाबाची आनी प्लस ती फादर्स डे घाली चॉकलेट केक ती दोन्ही बराबर तो केक कट करता. ओके, हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स हांव न्हू म्हजो ब्लॉग एक्चुअली सकाळीं स्टार्ट करूंक आसलें, बट हांव विसरलें ब्लॉग करपाक. ओके, सो आयज न्हू फ्रेंड्स 16th June आनी आयज न्हू फ्रेंड्स आमच्या बाबाचो बर्थडे. ओके, सेकंड बर्थडे ताजो. सो फ्रेंड्स एंड फॅमिली गेट टुगेदर दवरला आमी घरा कडेन. तशें सेलिब्रेशन करतली म्हण चिंतलां. ओके, धाकटोसो ताजो बर्थडे सेलिब्रेट करतली कित्याक फर्स्ट बर्थडे आमी व्हडलो ग्रँड केल्लो लास्ट इयर. सो दिस टायम जस्ट फ्रेंड्स एंड फॅमिली मध्ये करतली म्हणून बाबाक बी मिसा करून हाडलो. ताच्या उपरांत मागीर हांव बिझी जालें आनी मागीर ताच्या उपरांत म्हाका व्लॉगूय करूंक स्टार्ट मेळोंक ना. एक्चुअली हांव करूंक आसलें मॉर्निंगूच, लायक मॉर्निंगसान दाखयतलें म्हणून कितें कितें म्हणजे केलां बीन पळय तें, बट जावं ना कित्याक मिसाकसान येयली घरा कडेन चेंज बी केलें आनी मागीर बाजारान गेली कित्याक म्हाका मातशी थोडी फ्लावर्स बी बाय करूंक जाहली. ओके, ती बी बाय केली आनी येयली आनी ताच्या उपरांत मागीर म्हाका मातशें कितें काम पडलें कटिंगाचें बीन, तें बी केलें. ओके, ते बी सगळें केलें हांवें कटिंगाचें. ताच्या उपरांत येयलो आमचो फादर सिंधुदुर्गसान. सो फादर येयलो, सो ताजेशी मी मातशें बसलें थोडो एक 10 minutes वय एक 10 minutes को आहलो तो. मागीर तेजेशी बसले आमी उलयली बी, बट बाबा ताका मेळून बाबा न्हिदलोलो गे, सकाळीं बेगीन न्हिदलोलो तो मिसाक वचपाक. सो ताका बाबा मेळना, बट ताणें बाबाक तशेंच ब्लेसिंग्स बी दिले आनी तो गेलो. ताजे उपरांत मातशें कितें करपाचें तें केलें बीन. आनी आतां न्हू फ्रेंड्स येयला डेकोरेटर वालो. ओके, डेकोरेशन करपाक सकयल करता हॉलान. ओके, हांव जस्ट वयर येयल्लें रुमान बिकॉज व्लॉग घेतलें म्हणून कित्याक हांव मागीर म्हणत जाल्यार तो व्लॉग थिंगाच उत्तलो म्हणून हांवें म्हणलें लायक व्लॉगाक स्टार्ट दितलें. ओके, सो पळयता म्हाका कितें शूट करूंक मेळटा जाल्यार शूट करता आनी तुमच्याशी शेअर करता, की दाखयता तुमकां आयच्या बर्थडेचें कशें कितें डेकोरेशन करता पळय तें. ओके, सो चलो हांव तुमकां न्हू फ्रेंड्स डायरेक्टली मागीर मेळटा. ओके, हांव म्हजो बर्थडे आउटफीट बी घालता बाबाच्या बर्थडे कितें घेतला तें. ओके, बाबाक बी रेडी करता आनी ताच्या उपरांत तुमकां मेळटा. आनी हें सगळें न्हू आतां इवनिंग टायम. ओके, जेन्ना डेकोरेटर वालो येयल्लो सो तो बॅकड्रॉप करपाक बर्थडेचो पळय तेन्ना. ओके, तेन्ना बाबा ते बलून्स घेवन खेळटालो थिंगासर. हे आहले आमच्या बाबाच्या बर्थडेचे इन्विटेशन कार्ड. ओके, जस्ट सिंपल केल्लें आनी हो आमचो आहलो फायनल बर्थडे बॅकड्रॉप. ओके, फायनल लूक बॅकड्रॉपाचो. सो कहो दिसता कितें म्हाका कमेंट करून सांगा. ओके, ताची थीम दवरलेली कार 95 ती थीम ताका दवरली कित्याक तो तें कार्टून पळय ताजें फेवरेट तें, सो तेच्या वयरूच ताका हांवें ती थीम दवरलेली. हाय फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स हांव तुमकां आतां मेळटा. ओके, आनी हांव न्हू फ्रेंड्स म्हजो आयचो आउटफीट. ओके, आनी हांव म्हजो आयचो लूक बाबाच्या बर्थडेक. सो आतां जस्ट आमची फ्रेंड्स आनी रिलेटिव्स येयल्या. ओके, आतां सकयल आहा आनी आतां लायक आनी 5-10 minutesसान केक कट करतली. सगळें बरे भशेन जालें. पावस हांवें तुमकां सांगलेलें पळय सकाळच्यान हांव सो येवंक ना आजून पासून. देवा कारका ताका देवा कडेन मागलेलें, देवान म्हज्या मागणें आयकलें म्हण. ओके, सो पळयता फुडलो कहो कितें वयता पळयता. सो हांव न्हू सकयल वयता आतां कित्याक हांवें वयर कितें केलें पळय सकयल न्हू म्युजीक आयला, सो कॉपीरायट्स येतले म्हण हांव वयर येयलें. सो आतां सकयल वयता. आतां बाबाचें मातशें फोटोशूट करतालो. ओके, सो मातसो फोटोशूट बी केल्या उपरांत हांव मागीर केक कट करतली. आनी म्हाका कमेंट करून सांग आमचें सगळें डेको बी कहो दिसता. ओके, सो चलो हांव तुमकां केक कट करून मेळटा.
सो हो आसलो बाबाचो फायनल लूक ओके विथ द बर्थडे आउटफिट आणि आमचो डेको आणि बाबा मॅचिंग सामको कित्याक हांवें तोच सिलेक्ट केल्लो कित्याक ती थीम तशीच आसली न्हू ती कार थीम ते मॉन्स्टर कार्स ते कार 95 सो हो बाबाचो आउटफिट आणि डेको आणि हो बाबाचो बर्थडे बॅकड्रॉप न्हू आमच्या काजनानूच केल्लो ओके आणि ही बर्थडे केक म्हज्या फ्रेंडान केल्ली ताच्या उपरांत मागीर आमी केक कटिंग केल्या मागीर आमची केक बी कटिंग करून जाली आनी मागीर ताच्या उपरांत बाबाच्या गॉड पेरेंट्सान बाबा केक बी बरयली आनी ताच्या उपरांत मागीर आमची काजनां फ्रेंड्स येयली तांची भुरगीं आसली ल्हान ल्हान ओके सो हांवें म्हटलें एक तांचे बारे एक फोटो काडटले म्हणून सो आमचे थोडे फोटो बीन काडून जाल्या उपरांत मागीर आमी रोखडें जेवण काडलें मेजाचेर आनी हिंगासर प्रे कोत्ता न्हू तो म्हजो काजन भाव ओके दॅट इज फादर लेल्वीन सद्याक आतां तो सांगे चर्चीन हा ओके सो तेणें मागणें बी केलें बाबाचेर आनी जेवणाचेरूय बीन आनी ताच्या उपरांत मागीर आमी जेवण सर्व केलें ओके आनी बाबाक थोडें घालून दिलें प्लेटीन ओके मागीर जेवण बी सगळें जालें आनी आमची थोडी फ्रेंड्स आनी रिलेटिव्स येयली पळय ती गेली ओके आनी ताच्या उपरांत मागीर आमी डिसायड केलें कोण आमी आसली पळय तितल्यांनी की आमी हावजी घेवया म्हणून ओके सो आमी हांगासर हावजी घेवतालीं आनी ही जावन आसली न्हू हावजीचे विनर्स ओके आमी हावजी खेळल्या पळय तेजे विनर्स ही विनर्सांक प्रायज बी दिलो आनी मागीर म्हाका उगडास येयली की भयणीन फादर्स डे केक काडलेली म्हणून कट करपाक ओके सो ती कट केली आमी सो हे न्हू थोडे फोटो आमी बाबाचो बर्थडे जाल्या उपरांत थोडे फोटो काडलेले ओके आनी बाबाचो बर्थडे बी सगळो बरे भशेन जालो लायक सगळ्यांनी खूब एन्जॉय बी केले आनी सगळ्यांक तुमकां थँक्यू जी कोण म्हाज्या बाबाच्या बर्थडेक येयल्ली पळय तितल्यांकूय ओके सो तुमकां म्हाजो बाबाच्या बर्थडेचो व्हिडिओ लायक जाला जाल्यार प्लीज डू लायक शेअर and subscribe to my YouTube channel.